आयचे सुवार्थेंत 3 पावटी मुझे नावी बापा लागी मागा म्हूण जेजून सांगचे आमी आयकलें. आख्खे पवित्र सभेन हें जेजूनच दिल्लें सुचन भोव गंभीर तरान घेतलेलें आनी पाळलेलें आमकां पवित्र सभेच्या विविध मागण्यांनी आनी येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी वापरच्या सडावत मागण्यांनी दिसून येता. बापा टाटा टाटा टा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी म्हणून जेजून दिल्लो आदेश आमी खरेपणी पाळता. हे दिशेन आमचे मागणे पवित्र पुस्तकांतल्या जेजूच्याच उतरांनी प्रेरीत जाल्ले म्हूण आमी सांगयत वा आमच्या मागण्याक पवित्र पुस्तकाच्या उतराची बुनियाद आसची आमी सोदून काडयत. आमी अशें मागच्याक जुआंवचे सुवार्थेंत जेजून मोगाचो लेप दिला अशें दिसता. बापा तावन आयिल्ल्या जेजूक आनी आतां बापाशींच वेच्या जेजूक आमी सतमानताव देखून बापाचो मोग आमकां बगूंक मेळटा. हे दिशेन जेजूचे नांवी बापा लागीं मागप जेजू बापाच्या संबंधांत विश्वास दवरच्याक आनी सतमानच्याक ताळ पडटा. एके रितीन पळयल्यार जेजूचे नांवी बापा लागीं मागतना आमच्या भावार्थाची उच्चारणींच जाता. आनी एके रितीन पळयल्यार जेजूचे नांवी बापा लागीं मागप जेजू मुखांतर उगडापो जाल्ल्या बापाच्या मोगाचे वेंगप आनी वळखप. अशें पळयतना मागणें संतोषाचें, धादोसकायेचें आनी देवा मोगाच्या अनभोगाचें कारण जाता आनी अशेंच जावंक जाय.